मडगांव क्रिकेट यूथ क्लबान एएसजीच्या सहकार्यान आयोजित केल्ली 8वी भिकुपै आंगले यादिस्तीक ट्रॉफी 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर 2025 या काळात घडोवन हाडला। गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या एका पंगडा सयत वट्ट 10 पंगड सर्तीत वांटेकार जातले। एएसजी टर्फ मैदान, फातोर्डा, आगोंदा, चिखले आणि कोकण रेल्वे मैदानाचेर ह्यो मॅची जातल्यो। टूर्नामेंट गेल्ली 8 वर्सां भिकुपै आंगले ऑल इंडिया टूर्नामेंटाच्या नांवान झालो होता। बऱ्यो टिमी भायल्यो येतात, गोंयच्यो 2 टिमी आसतात। ह्या खेपेक टिमी बऱ्यो आयल्या। कुवेतच्यान एक MG क्रिकेट अकादमी कुवेत ही पार्टिसिपेट जाता, चेन्नयच्यान आसा, मुंबयच्यान आसा, नाशिकच्यान आसा। गोंयच्या क्रिकेट प्लेयर्सांक एक बरें एक्सपोजर हो टुर्नामेंट दिता। आमी सदांच म्हणटा की एक्सपोजर मेळटा जाल्यार तुमी भायर वचपाक जाय, वेगवेगळ्या राज्याच्या प्लेयर्सां बरोबर टिमी बरोबर खेळपाक जाय, नाजाल्यार एक्सपोजर मेळना। म्हणून हेमंतान एक इनिशिएटीव घेवन तो हो टुर्नामेंट बऱ्या प्रकारे गोंयांत ऑर्गनायज करता, भायल्यो टिमी हांगा हाडटा। हांगाचे जवळ जवळ 25-30 प्लेयर्स ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाता गोंयचे। तांचो ऑटोमॅटिकली सगळे एक बरें एक्सपोजर मेळटा, तांचो स्टँडर्ड वाडपाक मदत जाता। ही टुर्नामेंट आम्ही फक्त एक्सपोजरा खातीर चडशे आमी घेतात। आता ह्या टुर्नामेंटाक 20 वर्सां जाली, पूण 8वें बाबाच्या नांवान ही 8वी। आमी सुरू केल्ले 4 टिमी, 2 गोंयच्यो, 2 भायल्यो अशें म्हणून ते चालू केल्ले आनी हळू तो वाडून आतां आमी 10 टिमांची दवरले। ते टायम मुखार आमी करूंक शकनात। आमचे कडेन ग्रावंड नात, तितलो खर्चूय मागीर तितलो वाडटा। तर ह्या हाका आमी प्रायज मनी कांय दवरिना आनी आयडिया इज आमकां फक्त भुरग्यांक खेळोवपाक जाय। 2 टिमी आमी म्हणून आमी गोंयच्यो अशें घेतले आनी वेगळ्या राज्यांतल्यान सगळे जे पळय भुरगे आसात एस्पायरींग फॉर गोवा तांकां आमी चान्स दिसाक 4 मॅची आसतल्यो, 4 डिफरंट व्हेन्यूचेर। आमचे 4 वेन्यूज आसा। एक पयलो फातोर्डा मडगांव, चिखले, आगोंदा एसएजी ग्राउंड आणि कोकण रेल्वेचो KRC ग्राउंड कॉलनी ग्राउंड। सो ह्या 4 वेन्यूचेर 4 रेग्युलरी मॅचीस आसतल्यो 45 ओवर फ्रॉम 27 to 31st आणि द टॉप 2 टीम्स ग्रुपांतल्यो विल प्ले द फायनल। असो सेमी फायनल, क्वॉलिफायर, एलिमिनेटर असो काय दिलो ना, फॉर्मेट दिलो ना। टॉप 2 टीम्स will play the final. So आपली पॉइंट सिस्टम अशी आसा की विनर टू गेट 6 पॉइंट्स। मेन आतां आमकां भंय आसा तो पावसाचो, आतां पावस कंटिन्युअसली चालू आसा। जस्ट इन केस ऑफ बॅड वेदर, समज मॅच जायना, इफ इट इज वॉच्ड आउट ऑर एनी अदर रिजन ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, जाल्यार प्रत्येक टिमीक 3 पॉइंट मेळटले। जर DLS भितर येवपाक जाय जाल्यार एक इनिंग कंप्लीट जावन सेकंड इनिंगसाठी एटलीस्ट 10 ओव्हरीचो खेळ तरी जावचो पडटलो आमच्या टुर्नामेंटात, जाल्यार वी कॅन देन गो इन फॉर कॅल्क्युलेशन ओवर DLS सपोज वीक। सो लॉंग फॉर्मेट आशिल्ल्या कारणान इट्स अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आमच्या भुरग्यांक। गोंयचे 2 टीम मेन आयडिया इज गोंयच्या भुरग्यांक बाकीच्या लोकां बरोबर खेळपाक जाय।